कितले पर्सेंटेज वोटिंग जातले दिसता तुका सकाळच्यान पळयलेलो? उत्साह लोकां भितर भरपूर आसा, कारण लोकांक ह्या फावट बदल जाय आनी जेन्ना बदल लोकांक जाय आसता तेन्ना लोक भायर सरून मत मारपाक वता. सकाळच्यान लायनी लागल्या, म्हणजे सकाळी 7-7:30 जेन्ना हांव बुथार गेलो त्या वेळार सुद्दां खुबश्या बुथांचेर हांवें लायनी पळयल्यो आनी हेच प्रूव करता की वोटींग पर्सेंटेज खूब बरी जातली आनी लोक बदला खातीर वोट करतले म्हणून ह्या फावट. सो इलेक्शनाचो त्या प्रमाणे बरो आसा, कारण आमी जर आर ओ ऑफिसान कितें सांगलें जाल्यार ते कॉर्डिनेट करता. पोलिंग बुथाचेर सुद्दां सिस्टमॅटिकली सारके तेंच्यांनी अरेंजमेंट्स केल्या, ग्लावज दिता, सॅनिटायझर आसा. थोडे कडेन हांवें पळयलें की ते गन घेवन टेम्परेचर चॅक करता. सो पोलिंग प्रोसेस सुशेगाद आसा. आमी फ्लायिंग स्क्वॉडाक जर फोन मारलो जाल्यार ते रोखडे येता, समजून घेता आनी कितें क्वेरीज आसा जाल्यार तेजेर रोखडेच ते उपाय काडटा. कितले टक्के मतदान? म्हाज्या अंदाजान एक 80% वयर मतदान वतलें.